प्रणीता वेत्तीकार, एडवोकेट अभिलाषा शिवाजी नायक, एडवोकेट स्नेहल उदय लाय, एडवोकेट दया कृष्णा गड़ी, एडवोकेट दया कृष्णा गड़ी, एडवोकेट रूपाली एम वेटेकर, एल स्पीकर, My sincere thanks to the panel advocates who have briefed us on meeting and taken part of the session for their constant support and cooperation and also for attending this event. A special word of appreciation to the students of Nagaland College for their thoughtful and impactful act and also for contributing towards this program. I would like to give my deep appreciation. I would say a big thank you to the general public who have wholeheartedly participated in this event and made it even success, especially the senior citizens. Last but not the least, I will skip from my mind what all in one once again on behalf of Taluka Legal Services Foundation. I am Sarnara Teresilad. I am presently a legal consultant and mediator. I was a former district and sessions judge. I was also former member secretary for Goa State Legal Services Authority. And indeed, it is a privilege to be here observing the National Legal Services Day. And this mega camp has been organized by Taluka Legal Services Committee for the benefit of the people of Sangay. I have seen that the Taluka Legal Services Committee have organized this blood donation camp through Victor Hospitals, and there is also a medical camp which has been organized along with the eye checkup. And all this is for the benefit of the beneficiaries from Sangay. I have spoken today on the role of legal services and ADR, that is alternate disputes redressal forums, stressing upon Lok Adalat and mediation. So म्हाका दिसता की हे सगळे लोक जे हांगा आयल्या आनी जे कोणाक खबर ना की तांकां कसले फायदे मेळटले ते, कित्याक आमकां नाल्साचे स्कीम आसा, नॅशनल लिगल सर्विसीस अथॉरिटी, वेगळे वेगळे स्किम्स आसता आनी लोकांक खबर आसपाक जाय की तांकां फ्री एडवोकेटूय मेळटा म्हणून. कोर्टान वचून तांकां ते क्रायटेरिया आसा कोणाक कोणाक मेळूंक शकता अंडर सेक्शन 12. जे लोक कस्टडीन आसा, बायलांक, भुरग्यांक, then for juveniles under Juvenile Justice Act, then for scheduled caste, scheduled tribes, अशे वेगळे वेगळे लोकांक तशें ते how the eligibility is in that fashion they can get the free legal aid advocates. So हे लोकांक खबर आसपाक जाय की आनी जे लोक दादल्यांक 3 लाखाक सकल पर एनम तांचे इनकम आसा जाल्यार त्या लोकांकय फ्री लिगल एड मेळटा. लोक फुडें सरपाक जाय आनी हे जे अवेरनेस सेशन्स जाता आनी अशे आमी जे कॅम्प ऑर्गनायज करता तांचे बेनिफिट घेवपाक जाय, तांचो फायदो घेवपाक जाय. नेशनल लीगल सर्विस डे का प्रोग्राम था और आप विक्टर हॉस्पिटल से आए थे,
ब्लड डोनेशन कैंप रखा था आपने, क्या कहना चाहोगे? तालुका लीगल सर्विस कमिटी सांगे Sarthak Foundation, who has given us an opportunity to serve on this National Legal Day. Victor Hospital is always associated with the many community services like blood donation camps, health checkups, medical camps. We are always serving through our all the team members. तुका सांगपाक जाय आतां आमच्या हॉस्पिटलान व्यक्ती हॉस्पिटलान आतां जुलायान आमी ब्लड कंप्लीट केला. आतां आख्खें गोवा आमच्या हॉस्पिटलान द ओन्ली हॉस्पिटल इन गोवा फॉर फूल सायज ब्लड बँक आनी कोणा कडेन ना. आतां पयलीं वखद होल ब्लड आसताली, आतां आमचे सगळे कंपोनंट PRBC नेम एनीथींग इट फॉर ऑल द पॉसिबल थिंग्स. ऑल्सो व्यक्ती हॉस्पिटल इज द ओन्ली हॉस्पिटल इन सावथ गोवा परत कॅथलेब आसा. आतां कितें दुसरी हार्टाक एंजिओग्राफी करपा जायो, एंजिओप्लास्टी करपा जायो, पीपल युजली प्रिफर टू कम टू व्यक्ती हॉस्पिटल फर्स्ट बिकॉज वी गॉट हेल्थ एनरोलमेंट ऑल द पॉसिबल मेजर इंशुरन्स कंपनी Deen-Dayal we got everything with us. So whenever people kind of hesitate to anything, don't think twice about your healthcare because at Victor Hospital quality emphasized a lot on quality. सर नॅशनल लिगल सर्वीस डे आयज आनी तेंच्यांनी आयज खंय तरी फ्री मेगा कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो, तितून भितर ब्लड डोनेशन कॅम्प आसलेलो आनी तुमी ब्लड डोनेट केल्लें आसा. कितें सांगून दिसता तुमकां? एक बरें इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा तालुका लिगल सर्विसीस सांगे आनी बाकीचे मेडिकल कॅम्प्स हे दवरल्यात. तितून ब्लड डोनेशन एक आशिल्लें, तर हांवें ब्लड दिलां आनी सगल्या कडेन मागता की ब्लड सगल्यांनी दिवचें, कित्याक ब्लड दिवप म्हणजे एक मोठें डोनेशन आसा की जेण्यान कोणाची लायफ वाचपाक शकता. सो सगल्या कडेन मागता की जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना तेणी ब्लड डोनेट करून आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें. एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार आज सांगे लिगल एड सर्विसाचो आज दीस लिगल एडाचो आनी हो कॅम्प जो घडोवन हाडला तेंच्यांनी तो एक खूब मोठो कॅम्प आसा आनी तितून भितर ब्लड डोनेशन कॅम्प हो एक मेन मुद्दो आसा. आनी हांव सगळ्यांक सांगपाक करता की सगळ्यांनी ब्लड डोनेट करूंक जाय. जो स्पेशली जो मनीस हेल्दी आसा तेणें एक्चुली ब्लड डोनेट करूंक जाय, कारण ब्लड डोनेशन केलें म्हणटकीर प्रत्येकाक एक न्यू लायफ मेळटा. थोड्या लोकां कडेन पयशे आसना पयशांनी ब्लड घेवपाक, सो जितली तुमी तांकां ब्लड डोनेट करतले एक मनशाली लायफ सेव जातली. आनी एवरी इयर अशें एवरी आफ्टर 6 मंथ्सांनी पासून एक हेल्दी मनशान ब्लड डोनेट करूं जाय, तितलें तुमच्या आंगान ब्लड आनी रिजनरेट जाता आनी एक मनशाली लायफ सेव जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.